तालुका आणि अराउंड 1000 किलोमीटर्स ट्रॅव्हल करतकूच वी हॅव कम बॅक अगेन अ लिटल साऊथ दॅट इज इन सालसेट तालुका. वेल, साश्टीचे राजकारण हे डेफिनेटली वेगळेच असता. म्हणजे गोंयचे राजकारण वेगळे आणि साश्टीतले राजकारण वेगळे. हे साश्टीतले राजकारण आम्ही मातशे आयज एक्सप्लोर करतले. गावात कसे कितें तांचे विशय आसा ते जाणून घेतले. सो आयज आमी एक्सप्लोर करता तो सालसेत तालुका इन अ सिरीज दॅट इज रेनो गांवकार पावर्ड बाय रेनो लॉजिक कार. सो चड वेळ घेयनासतना बिकॉज पावसूय पडटा ह्या सालसेटान. डेफिनेटली पावस पडून आनीक मजा येतली. हे आमी पळोवया, एक्सप्लोर करूया. आनीक चड वेळ घेयना. सो लेट्स गो, लेट्स झूम ऑफ, एक्सप्लोर सालसेत तालुका. आम्ही आयज आसा सालसेत तालुक्यान आणि नावेली गांवान आसा. ते आसा आमी. आमच्या वांगडा आसा मनोहर बाब. मनोहर बाब, म्हाका एक सांगा, तुमकां ह्या गांवान रावन तुम्ही हांगासर तुमचो व्यवसाय करता, कितें अशें तुमकां प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा ह्या गांवान? हांव मागीर कितें आहा खबर आहा, लोकांक हांगा मातशें हे रस्त्यार बी दवरल्यार मातशें हे करताय, कितें प्रॉब्लेम करताय, कळना. आनी एक कितें हांगा एक तर टॉयलेट बी कांय ना, कळना. सगळे आमगे हांगा येवन मुत्ताय, कळना. तांकां आमी सांगलें कितें कितले एक टॉयलेट तरी बांदप. इगोजीक बी आमी सांगलें, पण काय प्रॉब्लेम काय हे घेयनाय, ते ऑप्शन काय घेयनाय. लायटीचे बीन जर पळयला न्हू, आतां तो व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर तुमचो आसा, ताचेर तुमकां लायटीचे काय प्रॉब्लेम जायना? ना, लायटीचे काय येता वयता तशें आसात ते तर प्रॉब्लेम आसात. सारकी काय लायट मेळना. मागीर एक दीस तर अख्खे दीस बंद दवरपा पडटा. पंचायतीन तुमकां अशें कितें दिसता की गांवान कितें करचें? पंचायतीन लायटी बी करपा जाय, रस्ते बी सारके करपा जाय. आतां रस्त्याचेर खोंड बी कितले पडलेले आहा, ते काय अजून ना. तशें आतां डोंगरेर पळयलें जाल्यार अख्खे खोंड पडलेले आहात सगळे, कांयच नाही तेजेर. आनी बिश्टे माती घायली ती बी भितर गेले सगळे. आता तुम्ही हांगासर हो रस्तो पळयता न्ही आमी, तो हॉटमिक्स आसा, आतां केला तुमी म्हणटा. बरें, ताका पूण सायडीक गटर ना, गटर तुमकां सगळें उदक रस्त्यार पडटा ते खंय? ना, सगळे हांगा गॅरेजीत भरता उदक, सगळे हांगा तळे जाता सारखे. पूण मेन रोडाक आसूनय कोणें पंचायतीक तुमी माणूंक ना? म्हणजे पंचायत कोणाच हे ना विचारपा आनी पळयना. जाय जाल्यार तांकां सायडीनच्या आहा तांकां विचार, ती बी रावताय, अशें जाता. बरें, आतां तुमचो फाटल्या इलेक्शनाक आमदार बदललो न्हू, तुमकां दिसता की आतां फुडें तरी कामां सारकी जातली? पळया आतां कितें जाताय ते. सगळेच सांगताय हे करताय ते करताय, पण कोणच काय हे करना. इलेक्शना टायमाक सगळे येताय सारकें, मागीर काय सांगा, तुमकां अशें कितें समस्या हांगासर फेस करचे पडटा ह्या गांवान रावतना? मेजर समस्या म्हणल्यार आमचो गांव जो आसा पळय तो हायवेक तेंकून आसा. हांगा 2 कॉलेजी आसात, 3 इस्कॉल आसात. ट्रॅफिकाचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय न्ही, तो मेजर प्रॉब्लेम आमचो. आमी भरपूर फावट सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलें. आतां हालीं तेंपा कितें जालां, फक्त इस्कॉला टायमार मातशी ट्रॅफीक पुलीस येतात आनी कंट्रोल करपाक शकता. नाजाल्यार हांगा जर तुमची कॅमेरामॅनान सांगलें जाल्यार हें मेन जंक्शन हांगा. हे मेन जंक्शनाचेर जितलो प्रॉब्लेम जाता पळय न्ही, इतली ट्रॅफीक कंजेशन आसा की वरांची वर हांगच्यान ट्रॅफीक हालना. इस्कॉला जर भुरग्यां जर आमी पावोवपाक मडगांव गेली जर नावेलीच्यान, जाल्यार आमकां खंयच्याच टायमार आमी टायमार पावना. 2 व्हिलर आसा जाल्यार, नाल्यार आमकां 4 व्हिलराचेर कसो वचपाक मेळना. हो मेन प्रॉब्लेम. दुसरो प्रॉब्लेम म्हणटा तो आमचो लायटीचो. फाटल्यान जर ट्रान्सफॉर्मर पळयत जाल्यार आमी हांगा जाल्या, जल्माचे हांगा जाले आमी, बॉर्न एंड बॉटम, सन ऑफ सॉयल म्हणटा पळय तशें. कितली सरकार आयली, कितले मिनिस्टर येवन गेले, हें चेंज जायना. हो मेजर प्रॉब्लेम आमच्या पयच्या गांवच्या भावान पळय सांगता पळय तसो, हे पडटकर कोणी मरतकर चेंज करपाक रावल्यात तेंय खबर ना. तिसरो प्रॉब्लेम म्हणटा तो आमचो उदकाचो प्रॉब्लेम. आमकां मातशें आशेची किरण आमची लास्ट मिनिस्टरान दाखयलें हांवें की बाबा आमी आतां सगळी पायपलायन चेंज करपाचो ऑल नावेलीचो आमी हें घाल्लो आसा, प्रपोजल घाल्लो आसा. टेंडर सगळें जालो म्हणून आमी फायंड आवटूय केलें, तें जालां टेंडर.
पूण आतां तो पडलो म्हण तें उरलां काय तें फुडें जातलें हें खबर ना. पूण हो एक प्रॉब्लेम आमचो. आनी उदकाचो जो पळय मेजर प्रॉब्लेम आसा तो अजून कोणें सॉल्व करूना आमचो. उदक म्हळ्यार म्हज्या घरां जर तर पळयत जाल्यार आज फाटल्यान पळयत जाल्यार आतां आमी बांयक आतां पंप बसोवपाक विचार केला. टाकी वयर बसोवपाचें, बांयचें उदक वयर काडपाचें आनी घरां हाडपाचें. कित्याक एक नळ चालू केल्यार दुसरो नळ चालू जायना. हे सगळे जर ओवरऑल इश्यूज पळयत जाल्यार आमी दिसना आमकां आतां म्युन्सिपाल्टी नंतर आमची पयली सिटी विलेज म्हणटा ती नावेली विलेज पंचायत. वन ऑफ द मोस्ट डेव्हलप्ड विलेज म्हणून सगळ्यांक दिसता. पूण इंटरनल जर प्रॉब्लेम पळयत जाल्यार कंपेर टू अदर आमी दुसऱ्या कंपेर करना, पूण आमी खंय तरी डेव्हलप जाले अशें दिसना म्हाका. फक्त हो रस्तो आमकां 30 वर्सां साठी आमी झगडले ह्या रस्त्या साठी. हो रस्तो मुखार मातसो उशीर आशिल्लो. आमकां एकूच प्रश्न विचारतले आमी, जर तो रस्तो पास जाला जाल्यार स्टार्ट टू एंड म्हणल्यार कसो आसपा जाय. समजा इट इज 4 मिटर जाल्यार 4 मिटर, 2 जाल्यार 2, 6 जाल्यार 6 आसपाय. तो असो भायर येवन असो भितर येवन असो गेल्ल्या कारणान आमकां 30 वर्सां आमी खूब त्रास काडले. 2-3दां आमच्या फाटल्यान उजो पेटलो, जावं एकल्याक कोणी जीव दिल्लो. फायर ब्रिगेड भितर वचनाशिल्ली. मिनिस्टराक ह्या हाजेर आमी एक पावट देव बरो करूं म्हणटा, ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन की हांवें फुरतात. आमी कोणाचेच अगेन्स्ट उलयना, कोणाच्या फेवरां उलयना. हो सगळो रातवाड्यावयलो परिसर हांवें फुरतात आनी एकूच टेन्युअर ताका मेळ्ळो 5 वर्साचो. आनी कितें थंय आमचे मेन म्हणल्यार आमकां हो वाडो ताजेर सारको सदांच ऑब्लायज उरतलो. आमचो मेन इश्यू आसलो आमचो रस्त्याचो. रस्ते एक्सेस नाशिल्लो आमच्या. आज रस्तो आमचो वायट जाला. तो एक आमचें एक स्वप्न जशें आज सांगपाक लज दिसता. रस्तो सगळ्या एक्सेसिबल आसपाय, पूण आमकां 30 वर्सां आश्वासन मेळ्ळें. ह्या 5 वर्सांत तांणी एक तें काम केलें जें भरपूर कामां केलीं, पूण आमच्या वाड्याचें पळोवपाक गेल्यार मेजर म्हणटा आमच्या रस्त्याचें जालें. आतां एकच जर तूं विचारत जाल्यार आमकां एकच सांगपाक दिसता की मेन आमचो ट्रॅफिकाचो एक प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. लायटीचो ट्रान्सफॉर्मर आसा पळय ताचो आनी एक उदकाचो, हे 3 मेजर इश्यूज जे आसात ते आमकां सारके आमी तडे लावचे अशें दिसता. यंग जनरेशन नावेल्यांक आसा, एज्युकेटेड लोक आसात, जाग्यार सरप जावन बसनाकात. तो आवेर्तन जावं, तो लुइजीन जावं, तो चर्चिल जावं. एकदां येयलो, एक जावन आयलो, 2दां आयलो, मॅक्झिमम 3री पावट वचत. 5-5, 6 पावट इलेक्ट जावन येवप, लोकांक वीट आयल्यार सुद्दां ते परत बसप, हें करनाका. तुमचें नांव पयलीं? मंतेश रेगी. ओके. मंतेश बाब, तुमकां ह्या तुमी ज्या वाठारांत रावता, ह्या गांवांत रावता, तुमकां अशें कितें दिसता, कितें समस्या आसा? मेन प्रॉब्लेम तो आमगेलो गटराचो प्रॉब्लेम, ड्रेनेज. आनी कोण निवडून येता पळय ते तरी येयत ना. कितलें बी सांगलें जाल्यार तांकां येयत ना ते. कळ्ळें? लक्ष घालना. लक्ष केन्ना घालता? लास्ट मुमेंटाचेर, इलेक्शन टायमाचेर येता ते सगळे. कळ्ळें न्हू? आनी हरशीं म्हणून 5 वर्सां ते कोणूच आसना. कळ्ळें न्हू? आनी मेन आनी आमगेलो मेजर प्रॉब्लेम गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आसा हांगा. गार्बेजी उडोवपाक आमकां सारकें हें ना, वेवस्थीत आमकां जागो ना. कळ्ळें न्हू? तो एक मेन प्रॉब्लेम. आनी 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 आमकां हे काय न्यू फेसीस जाय. पूण शिकलेले आहा पळय तेच आमकां पंचायतीन जाय. आनी आमकां ते ऑलरेडी आसा पळय सिटींग पंच आहा पळय, ते एक एप्लिकेशन बरोवपा नाको. कळ्ळें न्हू? ओके, म्हणजे सुशिक्षीत तुमचे पंच आनी अशे हांव सरकारा कडेन मागता की असले अनपड लोकांक तुमी हे दिनाका, कितें तरी तेंचेर बंदी हाडा. पूण शिकलेलेच जाय ते आमगेले. कामां कशी जातली आमगेली? बरं, तुम्ही म्हटलें की गटारां, बाकी गार्बेजचो प्रॉब्लेम केन्ना तुमी पंचायतीन अशें ग्रामसभेक बीन तुमी आमी उलयता दर खेपे आमी हो इश्यू काडटात. तो इश्यू काडून ते एकमेकाक कांय अंडरस्टँडींग ना, ते मनार घेना. कळ्ळें न्हू? तेका लागून हांव सरकारा कडेन हेच मागता की तेंचेर कितें तरी पाबंदी हाडा तुमी. कळ्ळें न्हू? शिकलेले मनीसच आमकां पंचायतीन जाय. आमकां हे अंगुठाच्या पळय आहा पळय हे नाका आमकां, बिलकूल बी नाका आमकां. कळ्ळें न्हू? तेका लागून हांव तुमचे कडेन मिडिया तर्फेन मागता. रेनो गांवकार. मुस्कुराए राहें रिश्ते निखर चले, छोटे छोटे लम्हे लगने लगे बड़े, मस्तियों के मौसम के संग हम चले, मुस्कुराए राहें रिश्ते निखर चले, तारा रा 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 तारा रा 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 रा. नई रेनोलॉजी स्टेपवे, रिश्तों की सवारी. Renault, passion for life.
गावकरचो प्रवास पावला आता कार्मोणा गांवान आणि आमच्या वांगडा असं मानेस्त तुमचें नांव कितें म्हणजे मार्कूस शालम हांव ओके मार्कुस बाब म्हाका सांगा तुमकां तुमच्या गांवान जेन्ना तुमी रावता तेन्ना तुमकां अशें कितें समस्या फेस करचे पडटा ना आमकां इट्स ओके एवरीथींग वी गेट ओके आमकां प्रॉब्लेम ना लायट पाणी गटार लायट पाणी सगळें येता आमकां प्रॉब्लेम कसलें ना ओके कोणाचें ना ओके तुमकां अशें कितें दिसता की तुमच्या आनी गांवान आतां फुडें सुदारणा कितें जावची फुडल्या येता ते 5 वर्सां जाल्यार सुदार म्हणजे म्हणजे कितें कसले तुमकां प्रोजेक्ट्स जाय प्रोजेक्ट हो तो राईजी आहा तो बंद उडयलो न्हू राईजी एक प्रोजेक्ट आहा तो बंद उडयला तो लोकांक नाका आनी आमकांय नाका फकत ते पंचायतान तांकां जाय आसलो तो आतां इट इज लोकांनी बंद उडयला इतलेंच ओके पूण अशें तें जालां तर प्रायवेट प्रोजेक्ट तुमकां असो सरकारा कडच्यान कसले प्रोजेक्ट जाय म्हणजे तुमची लायब्ररी म्हणा किंवा बसपाक जागो म्हणा किंवा चिल्ड्रन्स पार्क म्हणा किंवा प्ले ग्राउंड म्हणा अशें तुमकां सरकारान केल्लें कितें जाय ना ना जाय केल्लें जाय न्हू आमकां कितें डेवलपमेंट जाय प्रोजेक्ट तशें कांय ना तिका तुमकां कितें दिसता की कितें आसचें गांवान नो आसपाक जाय चिल्ड्रन पार्क आसपाक जाय रस्ते बरे आसपाक जाय रोड्स आनी पाणी मग आमकां प्रॉब्लेम ना म्हणून येता ओके पंचायतीचो जो हरशिल्लो वेव्हार पळयलो जाल्यार फाटलीं 5 वर्सां किंवा 10 वर्सां तुमी म्हणटा तेन्ना पंचायतीचो वेव्हार सारको आसा बऱ्या भशेन म्हणजे जे मॉन्सून पयलीं कामां करपाक जाय किंवा बाकीचे हरशिल्ले सिजनल कामां करपाक जाय ती पंचायत करता दुसरे न्हू आनी मगे त्यो ह्यो ड्रेन्स आय न्हू ड्रेन्स दे आर नॉट मेंटेन बाय द पंचायत युजलेस मुगे भशेन त्यो ड्रेन मारपाच्यो न्हू मारपाच्यो न्हू गोवमेंटान मारपाच्यो ते फकत ते पयशे रिकेट पयशे करपाचे मारप आनी ते डोंट डू एनीथींग देट दे नाव ब्लॉक द वॉटर उज फ्लोईंग त्यो मुगे भशेन त्यो ड्रेन करपाच्यो न्हू आतां सगल्यो कांय केलना त्यो ओपलो पळय ते श्राप मॉन्सून क्लिनिंग बीन करी ना केल ना न्हू हूंय ते नॉट ओन्ली आम टॉकिंग अबाउट दिस वार्का कार्मोणा पंचायत एवरी सी लुक मेन रोड एंड मार्का दी वॉसू मार्का वॉट दे डू दे रिमूव दॅट थिंग दे कीप देयर ओनली अगेन इट गोज इन बॅक इन द ड्रेन वॉट द पर्पज ऑफ क्लिनिंग डेट हांव म्हणटा कित्याक करिना काय क्लीन आनी त्यो ड्रेन बांदना काय मुगे तो मुगे सर सदांची सध्या जर पॉलिटिकल सिस्टम हे पळयता सिच्युएशन पळयता गोंयान जे फाटल्या इलेक्शनाक जाले मागीर इलेक्शन जालें तेच्या नंतर आतां जे पॉलिटिकल सिच्युएशन जाता साश्टीकारांचे किंवा तुमचे एक कितें हें आसा तुमचो विचार कितें आसा जे आतां सध्या पॉलिटिकल राजकारण चलतंय आतां सी पळय बीजेपी गव्हर्मेंट बीजेपी गव्हर्मेंट वी आर नॉट हॅपी विथ बीजेपी गव्हर्मेंट प्रायस तो वी आर टॅक्स आनी आतां हो आमगेलो जेटली आहा तो प्रायम मिनिस्टर इम्पोज इन द GST देट ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड ऑल टॅक्स वी आर टॅक्स रेनो गांवकारचो प्रवास आतां पावता वार्का गांवान आणि म्हाज्या वांगडा आसा मानेस तुमचें नांव कितें मिल्टन ओके मिल्टन बाब म्हाका एक सांगा तुमी ह्या गांवान रावता वार्का गांवान कितें तुमकां अशे त्रास सहन करचे पडटा प्रॉब्लेम्स त्रास म्हणजे आतां हांव मुगे हें सांग तुका हे त्रास म्हणजे आमकां सगळे जेवण खाणाचे चड त्रास अशें उदका जावं वो हेका तेका हें फकत उलयताय कोणा पारेकाराचे आनी कांय ना ओके म्हाका एक सांग तुज्या गांवान हांगा कितें अशे प्रोजेक्ट्स जाल्या सरकारान कितें प्रोजेक्ट्स केल्या प्रोजेक्ट जायत जाले पूण तूं कोणा खबर देखून कळ्ळें तुका कोणा खबर देखून ना प्रोजेक्टांची कळ्ळें त्यात थोडे व्हरले की बांदपाचे पूण अशें ना तुका दिसता फुडल्या 5 वर्सांनी सगळे प्रोजेक्ट्स जे उरल्या पंचायत मार्फत किंवा सरकार मार्फत जाय मुखार सोताय मुखार सोल्याय ते म्हणटा आतां व्हरल्याय ते आमी हें कोताय कळ्ळें तुका आमी कोताय पूण तेका हांवें आयकलां तुमगे हें उलयता आसतना देखून ते पळय कितें म्हणटाय व्हरल्याय ते आमी करून आमकां मुखार सोताय कोण मुखार सोना ही सगळी फोट ही पारेकार आय तेंनी फोट मारली ते भाशेन हेंगे चा प्रवास आता पावला पेणावली पंचायतीन म्हाका सांगा तुमचें नांव कितें अंजनी ओके एंथनी बाब म्हाका एक सांगा तुमच्या ह्या गांवान बेणावले गांवान अशें कितें तुमकां समस्या फेस करचे पडटा कितें प्रॉब्लेम्स आसा तर आमच्या गांवांत जेन्ना सुतरप जालें ना वता थंय इट तुला तिटो तो आजून कांय जालें ना थंय नुस्त्याक थंय थंय कांय ना आतां कांयतरी मातशें केलो तो थिंगा आहा तो गांव आनी स्टॉप एक केलो तेणें कांयतून आनी हेच्या मुखार कांय केलें ना
तुमकां अशें शॉप फिश मार्केट म्हणा किंवा बारीक एक कोणाक तरी तांकां सेल करपाक एक स्पेशल सेपरेट जागो असो केल्लो जाय आसलो हय जाय आसलेलो ओके आणि बाकी बस स्टॉप बी स्टॉप म्हणा बारीक येताय आमगेलो एक केला तितलो तितलोच बरें आणि कितें तुका दिसता अशी सुदारणा जावपाक जाय कसले प्रोजेक्ट्स येवपाक जाय गांवांत थंय गांव आतां शेत पुरोवपा लागले बाट काबार शेत सगलें आहाय शेत आहाय शेत पुरोवपाक कमी जालें आतां आनी कांय ना पचास न्यू मनीस येता तो कितें करता तुमकां खबर ना आदल्या मुच्यान आदल्या पयलीं आतां तेमी काबार केलें थिंगा आमगे ते ओल्ड बिल्डींग काडे मायकोनागे थिंगे जायत बिल्डींग येयले ते बिल्डींग घेवन फायदो घेतलो कोट्यार मेळ्ळ्यार फायदो आहा कित्याक हॉटला भुरगो कामाक लागतलो म्हणल्यार ती बिल्डींगेन फायदो ना ते आतां बॉम्बेकार 15 रावता वयताय आनी ते गार्बेज रस्त्या पडा आनी ते गार्बेज घालपाक कांय ना गार्बेजचे पळयना कोण पंचायत कांय थंयच फ्रायडे आताय काटा तर आयको उडयता गार्बेज आनी पचास सांगता मिसा सांगताय आनी उडय पचास म्हणल्यार पचास उडयना लोक पयलीं सजा येना आमगे बास्केट नाय दवरपा लोक काटा रस्त्या उडयता शेतां उडयतात लोक बिची वचूं आख्या पाड बिची आनी चोवपा ना आतां आमगे एकलो कॅसिडीन म्हूण ते बरें केलोलें कॅसिडीन पेंट माला बरें केल्लें आनी कांय एक पयसो ट्युरिजमा येना आमगे कॉपरेट चेंज करपाचो ना म्हणल्यार थिंग नोळ ना ट्युरिजम म्हणल्यार कॉपरेट चेंज करपाचें सकाळचें वयताय अशें करून लोक जे येता तांकां असो म्हणजे अशें बरें हॉलिडे खातीर येता आनी तांकां आवडे जेन्ना असली सुविधा मेळना तेन्ना ते डेफिनेटली डिजेक्टेड जाता न्ही हॅपी जायना हय हॅपी जायनाय म्हाका एक सांग तुका कितें दिसता की एटलीस्ट ह्या इलेक्शन आतां जे येतले पळय तेन्ना कितें चेंज जातलो फुडें कितें तरी जाल्या पूण मागोत हांव वगत आतां इलेक्शनाक सगळे पयशे ना आतां सोरो आनी कांय ना बरो मनीस खंय हितून हाडचो आनी बरें करून दाखोवचें ना ते तिंकां मेळ्ळ्या पुरो तेन्ना मेळ्ळ्या पुरो कित्याक कांय बरें करून ना जाल्यार आम झाड जाय दिलें आमकां 50 जाय दिली आमच्या भुरग्यांक कितें पिक्चरां दाखयल्या पुरो आतां मुखार कांय बरें ना तें सांगता तुका येवन बरें केल्या पुरो वचपा इतल्या मुडा रेनो गांवकार मुस्कुराए राहें रिश्ते निखर चले छोटे छोटे लम्हे लगने लगे बड़े मस्तियों के मौसम के संग हम चले मुस्कुराए राहें रिश्ते निखर चले तारा रा 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 तारा रा 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 नई रेनोलॉजी स्टेपवे रिश्तों की सवारी Renault, passion for life. जेन्ना टुरिस्ट जेन्ना हांगासर लोक येतात त्यांची कितें कितें समस्या हे जाणून घेवया आमच्या वांगडा आसा म्हाका एक तुमचें नांव सांगा म्हजें नांव इरमेलीन मागीर म्हाका सांगा की हांगा तुका कितें दिसता अशें कितें जावपाक जाय ह्या एस्पेशली ह्या बीच एरियाक जे आसा बरें जावपा जाय चेंजींग रूम जायो एक टॉयलेट जायो आनी डस्टबीन जाय आनी क्लीन जावपा जाय ओके टुरिस्ट येतात तांकां बाबड्यांक खंय उडोवपाक काय मेळना सगळें आसता सगळ्यांक डस्टबीन उडयताय हिंगा आनी सगळे थिंगा मुत्ताय सगळे टॉयलेट कोताय सगळे हळशी कोताय हिंगा तेंकां कांय ना सगलो लोक येवन जाता टॉयलेट ना चेंजींग रूम ना कांय ना हें कितें तुवें केन्ना पंचायत बीन हांगासर पळयना लक्ष दिना हय आमी जायते पाट सांगिल्लें पंचायता हेका सरपंचा सांगिल्लें सरपंच कोत म्हणून सांगिल्लें आमकां 5 वर्सां जालीं सरपंचान कांयच केलें ना एक डस्टबीन घायलें ना ना कितें केलें ना एक टॉयलेट बांदलो ना कांयच केलें ना तुका आनी कितें दिसता की सरकारान आनी कितें करचें हें जाल्यार आतां प्रॉब्लेम एरिया आनी कितें अशें तुज्या गांवान कितें करचें एक नळ जायो पब्लिका एक नळ जायो आनी इतलेंच जाय आनी काय फुडें इलेक्शन जें येता पळय आतां पंचायतीचें तेन्ना तुका कितें दिसता की एटलीस्ट आतां तरी सगळे विशय हे जातले फुडल्या इलेक्शना फुडल्या 5 वर्साच्या हितून म्हाका दिसना जाता म्हूण
डायगो आमगे मेन थिंग म्हणटे इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन थिंग शेत कन्वर्ट कोताय ती आनी सँड ड्युन्स शेत कन्वर्ट करता फॉर ऑल युअर प्रोजेक्ट्स हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स लो लायंग एरिया. ओके. तुका आनी अशें कितें दिसता की ह्या गांवांत आनी कितें जावचें? तुम्ही जेन्ना आतां प्रोजेक्ट्स येता न्ही, तुमी म्हणटा की शेतां कन्वर्ट जाता आनी प्रोजेक्ट्स येता, तेन्ना तूं पंचायतच्या लेवलाचेर जाता तुमकां कोणाक अशें दिसता, कोणा खातीर जाता? जेन्ना हें कन्वर्ट जाता तेन्ना आमी पंचायत वयताय, तेदोण आमकां पंचायत सांगता आम कोण कांय कोनाय खाली सेंट्रलाचो पास जावन येताय मुती, सेंट्रलाचो पास जावन येताय मुताय लायक. आतां बरें हें जें इलेक्शन जाता पळय आतां तरी दिसता की तुमचें जें तुमी म्हटलें पळय आतां हावजींग कॉम्प्लेक्सीस शेतां कन्वर्ट जाता, ती फुडें खंय तरी कमी जातली, फुडल्या इलेक्शन जावन बीन कितें तरी बदलाव येतलो, चेंज जातले? जावना कित्याक मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन ते ओन्ली बिल्डरांक तांकां सपोर्ट करतात, गोंयकारांक लोकल्सांक सपोर्ट करनात ते आर नॉट. रेनोलॉजी. वेल, आयज आमी जो एक तालुका एक्सप्लोर केलो तो आसलो सालसेत तालुका. या सालसेत तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या गांवांक आमी भेट दिवपाचो प्रयत्न केलो, त्यांचे समस्या जाणून घेवपाचे प्रयत्न केलो. आतां जे आसा आमी ते आसा राशोल सेमिनरी, राशोल वाठारांत आसा आनी इतके न्हय देखेक आमकां इतको पीसफूल एनवायरमेंट दिसलो. वी थॉट ऑफ टेकिंग अ स्मॉल लिटल ब्रेक सो दॅट वी कॅन जस्ट एन्जॉय द व्यू ऑफ गोवा. अँड ऑब्वियसली गांवकार असल्या कारणान गांवपण जे आसा ते मातशें आमकां एक्सप्लोर करपाचें आसलें. आतां जेन्ना आमी रेनो लॉजीन जेन्ना भोंवले अक्रॉस गोवा, आतां पर्यंत आमचे 6 तालुका जाला, आयज आमचो 7वो तालुका कंप्लीट जाता, तेन्ना आमकां ह्या गाडये बद्दल कम्फर्ट डेफिनेटली आसा. म्हाका दिसलें की आमी व्हायट कलर घेवन जी भोंवता, म्हाका खूब जाणांनी जेन्ना हांव मेळटा कोणाकूय तेन्ना म्हाका म्हणल्यार, अरे बाबा ती व्हायट कलर गाडी घेवन तूं दिसता. वेल, डेफिनेटली इट इज रेनो लॉजी, बट त्या हितूर म्हटलें कलर्स बिलर्स आसा काय. सो आय थॉट ऑफ इन्क्वायरिंग दॅट, आनी हू बेटर दॅन अ जेंटलमॅन हू जॉइन मी इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय जर्नी, दॅट इज रेनो गांवकार. आयज तोच म्हाज्या वांगडा आसा, दॅट इज दत्ता नायक बाब. दत्ता बाब, थँक यू. प्लेजर इट वॉज, बिकॉज आय रिमेंबर फर्स्ट टायम जेन्ना आमी मेळ्ळे तेन्ना वी वर इन काणकोण, चापोली डॅमा फुडें आमी धरणा फुडें आमी शूट केल्लो, अँड यू हॅड टोल्ड अस वॉट ब्युटिफूल कार इट इज, आनी आमी ती सुरवात जाल्ली. आतां म्हाका सांग, आय बीन ट्रॅव्हलिंग, इट इज ऑलमोस्ट टुडे आय हॅव कंप्लिटेड 7 days, आनी आमचो जो मिशन आसा दॅट इज 12 days, 12 तालुकाज आनी अराउंड 1200 kilometers. हांव म्हणटालो, बट आय थिंक आय वूड बी क्रॉसिंग अराउंड 1500 or maybe even 1700 kilometers. लेट्स सी वॉट द एक्चुअल काउंट इज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. बट म्हाका एक सांग, म्हाका खूब जाण म्हणटा की अरे तुका आपणे पयलो मरे ती रेनोलॉजी धवी गाडी घेवन भोंवता. आतां खूब जाणांक प्रश्न पडलो की व्हायट कलर आसा, is there any other color that you have in offer? Of course there are. We give up 5 colors. ह्या ज्या गाडीन तुम्ही भोवले तेका पर्ल व्हाईट म्हणटा. Okay. Apart from this, there is moonlight silver. Okay. मागीर planet grey आसा, fiery red येतलो आणि रॉयल ऑर्किड येतलो. Okay. 5 कलर. So this हे वेगवेगळे कलर्स जे आसा, सो इफ एट ऑल गोंयकार जर गोवा आणि गांवकार जर एक्सप्लोर करत, गांवपण एक्सप्लोर करतलो जाल्यार डेफिनेटली आय थिंक ही शूड हॅव अ कार. अँड वॉट बेटर देन अ कार, बिकॉज दिस इज अ कार दॅट आय एम एंडोसिंग, दॅट इज रेनो लॉजी. जर एक्सटेन्सिव्ह तुमकां ट्रॅव्हल करपाक जाय विथ युअर फॅमिली, विथ युअर फ्रेंड्स, विथ युअर गँग, ऑर जस्ट अलोन, जाल्यार आय थिंक दिस कार इज अ परफेक्ट कार. आणि जशें म्हटलें तुमकां ग्रुप प्रायोरिटीचे शोरूम्स अक्रॉस आसा. यू हॅव इट इन पणजी, यू हॅव इट इन नावेली, अँड यू हॅव इट ॲट पोंडा ऑल्सो. नावेली जर ह्या वाठारांत जर साश्टीकार जर आमचे भाव जर गाडी घेवपाक सोदता, मे बी रेनोलॉजी म्हणा किंवा रेनो तुजी डस्टर म्हण किंवा क्विड म्हण किंवा बाकीचे जे सगळे व्हेकल्स आसा, खंय येवपाचें तांच्यांनी म्हाका सांग. नावेली आमचो शोरूम आहा, चर्ची कडेन पावतकर ऑन द वे टू कुंकळे 200 मिटराच्या लेफ्टानूच बोर्ड आहा. ओके, अँड दिस गायज गिव यू ग्रेट सर्वीस, बिकॉज आयज जेन्ना हांवें एपिसोड सुरू केलो त्यांच्या शोरूमांतल्यान सुरू केलो, आणि वॉट बेटर थिंग टू एंड अप
on a very nice note, in a very serene environment. You just relax and you just enjoy the actual Goa and actual गावकारपण. सो गावकार रेनो गावकार तो प्रोग्राम आम्ही सगळ्याक घेऊन येलो. दत्ताबाब, थँक्यू व्हेरी मच फॉर अपडेटिंग मी ऑन द कलर्स एज वेल माय व्ह्युअर्स. सो आता वेळ आयलो टू टेक अ break for today's episode. Let's go travel another taluka in a series that is Reno Gaokar powered by Renology. ज्या सिरीजान आम्ही म्हणटाले 12 दीस 12 तालुका, बट आता 1200 किलोमीटर न्ही, तर आम्ही खूप एक्सटेन्सिव्हली आता 7 तालुका जेन्ना एक्सटेन्सिव्हली आम्ही ट्रॅव्हल केले तेन्ना डेफिनेटली आम्ही हो आंकडो फुडें पावतले. पळोवया तो 1500 जातलो काय 2000 जातलो. आनीक आमचे तालुका उरलेले आसा तेन्ना आम्ही एक्सप्लोर करूया. आणि तुम्ही आमच्या वांगडा ह्या जर्नीन डेफिनेटली आसतले, म्हाका पुरेपूर विश्वास आसा.